संतोषता वय सर्वेस्पर देव जावन आसा शेळी म्हणजे होरेत आनी आमी पवित्र सभा जावन आसा होकल ताचे थंय तीर मोगान एकवटूंक आयिल्ली ती देखून हांगासर आसा लग्नाचो उत्सव आनी लग्नाचें जेवण जावन आसा आयचे एवकरिस्ताचें बलिदान तर मोगाचे न्हू विविध संघ संस्थेकाल सेवा दिल्या समेस्त भाव भयणी आनी सर्व भक्तिका बसत बाळूक जेजू थंय मोग आनी सवस्काय आशेंच्या हर एकल्याक बाळूक जेजूची शुभम आशिर्वाद लाभ म्हणून आज मागया जे कोणी ह्या मिसाक तेसावा दिल्ली आसात तांचे संगता आमच्या तेसावा खातीर ह्या मिसा वेळी मागया आता प्रवेश गीताक उबी रावया तुमच्या करतिल्यांत जमल्या तुझ्या घरांत गीत दोन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू बाळकतय बोमगाळ भावनो आणि बडिनो आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक हो विशय घेवन ह्या वर्साची बाळका जेजूची वार्षिक परब आमी संभ्रमते आसा आनी ह्या सकाळीच्या वेळार हे फेस्ताचे पयले मीस पेटोवंक ह्या पवित्र जाग्यार पूण शेतान आमी आसा शेळयेचो लग्न उत्सव जावन आसा पवित्र येवकरिस्त जेजूक आमी हांगासर भेटता प्रतीक जावन देवाच्या उतर मुखांतर आनी उंडो मोडचे मुखान सरपवित्र आनी संपूर्ण जाल्ल्या जेजूक भेटोवंक आमी आयती जाताना आमचें उणेपण वळखून घेवया ताचे लागचें बोगसाने आनी काकुळट मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध
ह्या पसोत बगेवून सदांच अंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. जे कोणे या फेस्ता मिसाक तांची तेसां बांदिल्लीं आसात त्या तेसां पासत संगतच आमी घेवन आयिल्ल्या इरदे पासत एक घडी मौनपणी मागया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची घोटसाण साकून दोशी जावंक आनी सरकार तुजे आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुबे पवित्रत्मेच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. दळबरांचो सर्वेस्पर ह्या पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मासाचें आनी पोरण्या दाका सोऱ्याचें जेवण, साराच्या आनी सर्बेच्या मासांचें, गाळून काडलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्याचें. ह्या पर्वतार
सगळ्या पर्जांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलें आसा तें पांगरण तो काडून उडयतलो. तो सासणाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पर देव हर एक मुखा वयलीं दुखां पुसून काडतलो. तो आपले परजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया हो आमचो देव, तो आमची सोडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सोडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश भरीत जावया. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपुले मेळलेली भागी. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपुले मेळलेली भागी. संतोषान सोम्याक जय जय म्हण ये पृथ्वे. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावूं ये ताचे समोर. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपुले मेळलेली भागी. सर्वेस्पर देव म्हण जणासाया. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसा. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपुले मेळलेली भागी. वाकन स्तुती सुवे ताच्या मंदिराच्या दारवट्यांतल्या. अर्गांगिता सुवे ताच्या आंगणान भितर सरा. ताचो उपकार मांदा, ताचे नांव वाखणा. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपुले मेळलेली भागी. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपुले मेळलेली भागी. जुआंक केल्ल्या उगडापणांतलें वाचप. 7 निमाणी कर्गां भरलेलीं 7 आयदनां घेवन आसलेल्या 7 देवदूतां मदल्या एकल्यान म्हजे सशीन येवन म्हळें, ये हांव तुका शेळयेची पतीण जावची होकल दाखयता. आनी अत्म्याच्या बोळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयलें देवा तावन तें देंवोन येतालें. शहरा भितर खंयचेय म्हाका देवाळ दिसलें ना, कित्याक पदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेळिस्ताचें देवाळ. शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची महिमा ताचो उजवाड आनी ती शेळीस ताचो दिवो. सर्व जनांगा ताच्या उजवाडान चलतलीं.
थंय प्रथवेचे राय आपली दीर्विहाण येतले ताचे राजवटे दिसाचे केदींस धामचे नात आनी थंय रात मोडलीच ना. जनंगाची भंडारां आनी ग्रेस्तगाय तांतू हाडतले पूण बस्ट जाल्लें कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना. फोटकिऱ्यांक वा कोटेपण आदार दिल्यांक तांतू भितर प्रवेश आसचो ना. जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जियेतेलेच्या पुस्तकांत बरोवन आसात ती मात्र थंय भितर सरतली. देवाचें उतर. Alleluia. 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 जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा. तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे शियेव ताचे ते वस्ती करतेल्या. Alleluia. 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 सर्व सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. जो हांव परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ तो वळ जेजू म्हणालो हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपदेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. तितल्यार जुदासान ताचे लागीं म्हळें सोम्या आमकां मात्र तूं तुजी वळख दितलो गी ह्या संवसाराक दिवचो ना तें कशें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तो वळ म्हजो बाप मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. देवाचें उतर हें. मोगाळ बाबयनो ह्या वर्सा जानेराच्या 6 तारखेर आमी भाग्यवंत वर्स संपतलें आनी आमचे थोडे कॅनडाचे सांगात मेळून आमी रोमाक गेल्या आनी ते प्रोग्राम आशिल्ले सकाळींच्या 10 वरांचेर. आनी कितें घडलें आमी सगळीं गेल्या. थोड्यांनी सांगलें मोड आसा पावस येतलो की. ना बा रोमांत पावस येना तशें मोड आसता म्हणून. आनी थंयसर व्हडलें स्क्रीन आहलें. त्या स्क्रिनाचेर पाप साहेबान तो दारवटो बंद करचो मागणें करचें तें सगळें आमी पळयलें. शिरंदरीचो पावस वतलो आनी आमी थंयसर लागीं लागीं 1.5 वर रावल्या. त्या पावसान भिजून ताळो पडला तकली पडोवना. मोगाळ बाबयनो
आज सकाळी हांवें फादर स्टिवना कडेन विचारलें म्हाका कांतार मिस सांगूंक जायना शर्मा दिता कितलो समजता तांकां तितलो समजयता मगळ बा भयणीनो आमी जर तर देवशास्त्रा मुखांत्र पवित्र पुस्तका मुखांत्र मनोशास्त्रा मुखांत्र वैज्ञानीक मुखांत्र आमी जर तर एक दिश्ट घालता मनशाचेर मनीस जावन आसा देवाची एक आपुरबायेची रचना आनी ह्या मनशाच्या जिवितांत देवाचें जिवीतच आसा कित्याक उत्पत्ती ग्रंथांतल्या पयल्या अध्यायांतल्या 27 वळींत देवान मनशाक आपल्या सुरपायसो जावन रचलो थंयसर एक दुसरो विवर आसा दुसऱ्या अध्यायांत 7व्या वळींत देवान मनशाची एक आकृती केली मातयेची आनी ताचेर आपलो उस्वास सोडलो आनी तो जिवंत जालो हाचो अर्थ समजल्या तर आमकां कळटा तें कित्याक देवातावन आयला तें देवातय फाटीं वचोंका मातयेतावन आयला तें मातयेक फाटीं वेतेले आमी कितलेय ग्रेस जावं दी कितलेय व्हडलें नांव जावं दी कितलेय फामाद जावं दी कितलेय पयशे आमचे कडेन आसूं दी मातयेचे मातयेक वेतले देवाचें देवाक वेतले आनी आयचो आपुरबायेचो संदेश देवान आमकां दिवचो कित्याक आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक हाचेर एक दिश्ट घालया आपयला कार्मेलाक काल्याक कार्मेलीत मात्र मागतात गे सक्कडी मागतात पूण ही गरज मातेंत महान वर्ती संप्रदाय मागण्याची आमकां पळोवंक मेळटा कार्मेलितांच्या जिवितांत मात्र आनी आमकां कार्मेलितांक एक जबाबदारी आसा आमी हेरांक मागणें करूंक शिकयचे आपयला कार्मेलाक तुमकां सोमेस्तां कित्याक आमी समजून घेवंक जाय मागणें कितें गे म्हणून आतां आमच्या जिवितांत एक दिश्ट गेल्या आमचें मागणें कळ्ळें आमचें मागणें कळ्ळें आमी थोडे फावटी येवकरिस्तान भाग घेता एक वर की अर्दे वर हर एका दिसा घरा गेल्या एक तेर्स म्हणलो तो तेर्स आमी न्ही जावन गमन दिवन मुद्दा घेवन ना गी म्हणून आमी नेणाव आमी कितें म्हणटा आयज मागणें जालें कळ्ळें हांव मरी तेर्स तितलें तगी ताका मागणें म्हणटात गी मागणें म्हूण सांगल्यार कितें बोगाळ भाव भयणीनो हांवें आनी तुवें देवातय तो मोगाचो संबंद हर एका दिसा हर एका वक्ता हर एका संदर्भार हर एका दृश्टेंत आमी तो वाडोवचो पळया म्हज्या 40 वर्सांच्या परवा फेब्रुवारींत 40वें वर्स म्हाका वॉर्ड मेळोन ह्या वॉर्ड मेळ्ळ्या उपरांत जायत्या जाणांक मेळ्ळो ग्रेस्त दुबळो हर एक रितीचो मनीस फामाद मनीस नावाडदीक मनीस ते मरणाच्या तेणीर आसतना तांकां पयशे वर दिल्यार तांकां एक सर्टिफिकेट वर दिल्यार तांकां एक एम्ब्लेम वर दिल्यार तांकां एक खाप वर दिल्यार ते तकली उखून न्ही पळयनात तर आमचें मोन आनी धन आमी खंयसर दवरूंक जाय आमचें मोन आनी धन जर तर आमी देवाचेर दवरिना वी विल बी द मोस्ट डिस्करेज्ड पीपल हियर ऑन अर्थ वैगी नैगी म्हणलें सवाल तुमकांच विचारूंक जाय हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय जर तर हांव ह्या संवसाराक आणटोन आसा ह्या संवसाराक चिडकोण आसा
ह्या संवसाराच्या वस्तून थंय आकर्शीत जावन आसा तेंत म्हजें राज तेंत म्हजें जिवीत म्हूण हांव जियेता. वी वील बी द मोस्ट मिजरेबल पीपल ऑन द प्लॅनेट. पूण जर तर हांव म्हज्या जिवितांत म्हजें आशिल्लें देवाचेर होंदोन दवरता, तशें म्हणटस जेजू तुका सांगना तिका सांगना तुवें ग्रेस्त जावंक नजो म्हणून, ना वाडतीक जावंक नजो म्हणून. कित्याक जेजून सांगिल्लीं उतरां, तुका जर तर 5 तालेंतां दिल्यार 10 कर, 10 तालेंतां दिल्यार 20 कर. तुजें तालेंत पूर्ण दवर नाका. आनी तुवें 20 केल्लीं तालेंतां ती तुजी न्हय, देवाची. जें कितें देवाचें देवाक फाटीं वयतलें, जें कितें मातयेचें मातयेक वयतलें. संप्रदाय मागण्याची आमकां आपुरबायेन कळयता कुर्सा सोसाल जो हांव ह्या वर्सा आमी आचारसंहिता 300 वर्सांचो सांत पासरलेलो संदर्भ, 100 वर्सांचो दोतोर म्हूण पासरलेलो संदर्भ, आपुरबायेची लिखणी. आमकां खंय कोंकणी ट्रान्सलेटर मेळ्ळ्यार आमी जर तर ताणें बरयल्ली ती लिखणी आमच्या कोंकणी भाशेन बरयल्यार तुमी त्या कुर्साच्या सांजुआंच्या बर्फांचेर मोगार पडटल्यात. कित्याक तो सविस्तार रितीन सांगता. कित्याक हो संवसार आमकां खंयच्याच रितीन समाधान, मोग, आंतरीक घटाई हाडिना. आजकाल कितें करता मोगाळ भाव भयणीनो, आजकाल आमी पळयता आमी देवान दिल्लीं तालेंतां उपयोग करता की म्हणलें एक सवाल आमकां विचारूंक जाय. देवान दिल्लें तालेंत खंयचें? ग्रेस्तकाय जावंक पुरो, सोबाय जावंक पुरो, खंतार जावंक पुरो, या बिजनेस करचें तालेंत जावंक पुरो. पूण हे तालेंत हांव उपयोग करता गे, ह्या फकत ते तालेंता उपयोग करता आनी इल्ले पयशे जोडून म्हज्या बँकान घालन, वर्साच्या अखेर एक खाण हांव एफडीत घालन आनी 30 वर्सांनी कितले जातीत म्हणलें तें लेख म्हज्या मतीन दवरता. तातूंत म्हाका तुमकां समाधान मेळना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी समजून घेवंक जाय ह्या संवसारांत आमी जियेवन आसतना प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक जाय मोग. मोग नातल्लें कुटुंब तें कुटुंब न्हय, मोग नातल्ले समुदाय ते समुदाय न्हय, मोग नातल्ली फिरगज न्हय, ते येमखोंड मोग जाय. कित्याक देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्या सपुताक ह्या संवसाराक धाडलो. ताचेर पद्यनी दवरून आमकां साल्वस्तांव मेळच्याक जो हांव 3रो अध्याय 14वी ओळ. आनी जेजून म्हणली आपुरबायची उतरां जो हांवच्या 15व्या अध्यायांत 13वी ओळ. हाचे परस दुसरो मोग ना, आपणाचो जीव कोण आपल्या इश्टाक सॅक्रिफायस कर दिता. आतां ते म्हणटस आतां पाद्रबान सांगलां न्ही आतां कालें करचें, खंय म्हजी गुमटी दिवची आतां मीस जाल्या उपरांत तें न्ही. मोग म्हूण सांगल्यार सॅक्रिफायसाचें जिवीत. कुटुंबांत चड उणें घडता, शेजारा चड उणें घडता, समुदायांत चड उणें घडता, समाजांत चड उणें घडता. खंयसर मोग आसा थंयसर सोड दड
बक्षण्याचो स्पिरीट आसा. देव होसे याच्या त्या प्रॉफेताच्या 6व्या आस्वारांत 6व्या वळींत अशें सांगता, म्हाका तुजें सॅक्रिफायस गरज ना, म्हाका जाय तुजो मोग. म्हाका तुजें सॅक्रिफायस गरज ना. मुस्तफोडी हांव कुमसराक बसता आसतना प्रायजीत काळांत प्रत्येक जावन येवन म्हाका सांगतात, फादर हांवें मास केलें. केदाळा शुक्रारा हांवें मास केलें. ताका कालें सांगच्या, वस येवच्या शुक्रारा ही मास का. तुजे प्रॉब्लेम काले हा. म्हजी बायल म्हजे कडेन उलयना, शेजारी झगडटात, तांचे कडेन वचून समाधानान उलय, तांचे कडेन संबंद बांदून हाड. सगळ्या शुक्रारा उरिल्ल्या सगळ्या शुक्रारा प्राजिताच्या घट्ट मास का. म्हाका तुजो सॅक्रिफायस गरज ना, म्हाका जाय तुजो मोग. ह्या देखून जो हांवच्या पयल्या अध्यायांतल्या 6व्या वळींत 4थ्या अध्यायांतल्या 16व्या वळींत जो हांव कितें म्हणटा, देव जावन आसा मोग. इसाया प्रवादीच्या 60 आनी 4थ्या अध्यायांतल्या 7व्या वळींत 9व्या वळींत थंयसर इसाया प्रवादी अशें बरयता, हांव म्हज्या परजे लागीं लग्न जातलो. म्हाका बाब भयणीनो, तूं केदो व्हडलोय मनीस जावं, तुजें केदें व्हडलें नांव ही वणंदीचेर ह्या इगर्जेच्या मुखल्या त्या वणंदीचेर, ह्या इस्कालाच्या वणंदीचेर ह्या खंयी घाल. 100 वर्सांनी तें नपय जाता. आनी कोण येता, हें काळें कोण सायबा हो, कोण हें घर जागे आमकां काडून उडयता. आमी जावंक जाय मोगाळ भाव भयणीनो, देवाची मनशां. आमची जी न्ही देवाचेर वंदन वचूंक जाय, आमची जी न्ही देवाचेर रोंबोंक जाय, आमची जी न्ही देवातय देवा खातीर खरी एका घडये आमी जियेल्यार लग्न संभ्रमाक आमी तयार जातले. त्या देखून देवतरान आमी पुस्तकांतल्या 6व्या अध्यायांत 4थ्या आनी 5व्या वळींत देव कितें सांगता, तुजे देव आसो सगळे तुज्या मनान, सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या मतीन, सगळ्या तुज्या त्राणान तुवें मोग करूंक जाय. आमी कामाक येता, घरा येता, आज तेर्स जाय, आज मागणें जाय म्हळ्यार देव राखणा, तूं केदळा मागताय म्हणून. देव राखणा. जर तर तूं मागताय, तूं तुजे खातीरच मागताय. जर तर तूं ध्यानांत मग्न जाताय, तूं देवातय तुजो संबंद बांदून हाडूंक तयार आसाय. तेंत कुर्साचो सांजो हांव आपल्या बरपांनी आपल्या 4 बूक बरयल्यात. म्हाका मोतीन समा सांगूंक घेना. एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल, डार्क नायट ऑफ द स्पिरीट, डार्क नायट ऑफ द सोल, स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल, लिव्हिंग फ्लेम ऑफ लव. तातूंत 3रो बूक आहा स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल, आत्मीक कंतिगो. तातूंत कितें सांगता, केदळा आत्मो तयार आसा तो देवाती एक जाता. कसो? उडास दवरा बगाड बाबेनो. तुमकां सुमेस्तांक आपूण बायेन कळीत आसा लग्न जिवीत कितें गे म्हणून. लग्न जिवीत, लग्न आनी दादल्या आनी स्त्रिये मदलो संबंद इतलो उत्तीम गे, ताच्या की उत्तीम संबंद दुसरो ना. आनी आमच्या सर्व आत्मीक बरयणाऱ्यांनी लग्न संबंध घेवन तो आत्मीक संबंध खंयच्या रितीन आमी
भाषांतर करणं देवाते एकवटीत जावची ती रीत आमकां अप्रूबायेन बरोवन दिल्या. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायत्यो संगती आमकां सांगेत, पूण शेळयेच्या लग्न उत्सवाक आमकां आपणे. हांव शर्माव दिता आसतना केदाळे म्हज्या मोतीन येवचे एकच चिंता. जायते फावटी हांव सांगता सक्कळी शर्माव आनी सांगना, पूण म्हज्या मोतीन तें आसता. तें तुमकांय आज घरा वचून वाचूंक. माथेवाच्या 25व्यो अध्याय. थंयसर एक अपुरबायेची ओपारां. निमाणे दिसा त्या सिंहासनाचेर राय बसून आसतना, राय म्हळ्यार देव, उजव्याक आशिल्ल्या आपयता आनी सांगता, या आनी म्हज्या राजांत भितर सरा, म्हज्या जेवणांत भितर सरा. कित्याक हांव विणगो आसुल्लो, म्हाका तुमी वस्तूर दिले. हांव भुकेल्लो, म्हाका तुमी जेवण दिलें. हांव थान येयल्लो, म्हाका तुमी उदक दिलें. हांव जैला जाल्लो, थंयसर तुमी पळोवंक आयल्यात. हांव हुशार नातुल्लो, म्हाका भेट दिवन म्हजी साखरी तुमी केली. म्हाका एक घरदार नातुल्लें, तुमी म्हाका घरदार दिलें. ते दिसांनी सर केदाळा सोम्या तुमी पळयल्लें, तूं घरदार नासतना विणगो आसुल्लो, भुकेन आसुल्लो, ताणें जें कितें तुवें म्हज्या ल्हाना भावा भयणींक केलाय तें तुवें म्हाका केलाय. एंटर इन टू माय किंगडम. उरलो वांटो तुमकां सांगाचें म्हूण गरज ना. एकच मोतीन दवरा मोगळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारी वस्तूंक चिडकोन रावनाकात. त्यो चलतात, एका न्ही आनी एका दिसा चलतात. म्हणटच आमी नितीन चलोंक जाय, निती खातीर झुजोंक जाय. तूं निती खातीर झुजनाय, निती खातीर तूं वावुरनाय, तूं भिकारी जावन येतलोय. निती खातीर वावरूंक जाय, नितीन आनी मोगान. पूण ह्या संवसाराच्या वस्तू खातीर न्हय हांवें जियोवचें, बगार सर्गींच्या वस्तू खातीर. त्याच देखून हांवें पयली ओळ तुमकां सांगली, दुसरी ओळ उत्पत्ती ग्रंथांत 2रो अध्याय 7वी ओळ. देवान मनशाक एक आकृती जावन सोडलो आनी ताचेर उस्वास सोडलो. म्हणटच जें कितें देवाचें देवाक फाटी येता, जें कितें संवसाराचें तें मातयेक फाटी येता. हें चिंतून बरयल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी शेळयेच्या जेवणाक आयती जातल्यो. उबी रावया. भोवन निबणिनो, बाळका जेजूची ही वार्षिक परब आमी संभ्रमत आसतना आमच्या काळजा मनान जायतीं तेसांव आसात, दिनवसणेची उले आसात. ती घेवन आमी आयल्या आसता सक्कड आमच्या दयाळ बापा मुखार आतां खालतेपणान दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब, बिस्प आनी सर धार्मीक भाव भयणींनी आपल्या लोकांक भावार्थान वाडोवंक आनी निराशे जायनासतना बरवशान जियोंक तांचे जिणे मुखांत प्रेरण दिशे तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. तुमची जबाब
बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळा बापा, आमच्या देशाच्या तशेंच समाजाच्या आडळते चलयतल्या मुखेल्यांक तुज्या हातांत समर्पून दिता. आमच्या देशांत शांती समाधानाचे वातावरण आशाशे कर. झुजाच्या वातावरण आसल्या राष्ट्रान भरवशाचे आनी समाधानाचे राज स्थापीत करूंक वावरीशे कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. प्रितीवंत बापा, आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत आसल्या पिडेस्तांक आनी असहाय्यक परिस्थितींत आसल्या भाव भयणींक तुका समर्पिता. आमच्या मागण्याच्या बोळान आनी तांच्या भावार्थान तांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां मनशापणाचो सांगात आमचे तावन लाभसो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तांच्या जिणेन मेळची पंतवाना धैर्यान फूड करूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयल्ल्या वाटेन चलून भावार्थी जिविताक सदांच साक्ष जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या फेस्ताक कुमोग केल्ल्या दानींक तशेंच वर्सभर ह्या पूर्ण शेतान सेवा दिवच्या आनी कुमोग करच्या बऱ्या मनाच्या भक्तिकांक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी जमलेल्या आम्ही सर्वांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयल्ल्या मोगाच्या आनी बोक्सानाच्या वाटेन समकून बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडून सर्गींच्या लग्नान भागीदार जावंक तुजी कृपा दी आनी आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर खासगी ते पसोत मागया. सर्गीचे बापा, आयचो दीस तुवें फावो करून हे फेस्त संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुजे मुखार उसारलेली ही आमची मागणी मानून घे. आमी सगळ्यांनी कुर्साच्या सांजुवांच्या वाटेन चलून तुजे तें एकवटूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. पेज नंबर 9. भवन निबडिनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वीस करून मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेन उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी ससनाच्या देवा सर्व कळे आणि सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिनवसण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवसतांव जाल्यार हे तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवसण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता जाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तुका तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सुगूर परगचुया. तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक आम्ही अद्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही अद्रेकता.
बाबा, आमचे सडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो, त्याच्या अनंतबरीत पुनर्जीवनपणाचो आणि सर्गार चडण्याचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बळ आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बाबा घेवन ओंकार मरयेच्या तुज्या भगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. ताच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगीवन बापाच्या आनी पीठ पावल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता, पवी सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मणेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे फर्जे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवी सभेक बावडतान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनीक तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरल्या सुमेस्तांक मै पसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनीक दादोश्टी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्तांच्या सुमये वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन. जेजून शिकयलां ते मागणे भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थंडेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस परास वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवुशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सरपातक्यांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे
ही देवाची शेळी, ज्या शेळयेच्या लग्न उत्सवाक आमी सगळां आपोवणे मेळिल्ली. ही आपोवणे लाभलेली आमी सुभागी. सुमिया तुझी भितरली म्हाका आपोवना, पूण तुज्या उदरांच म्हाका भलायकी मेळटली. वोर म्हाका तुजे सांगाता सल आमी धावया. राय म्हाका आपल्या कुडांत व्हरता, तो आमचो संतोष आनी उल्हास. दाका सोऱ्या प्रास तुजो मोग आमी वाकणतल्या, खरेंच तुमचो मोग करूंक फावो. उतरां ही होकलेची, गितांतलें गीत पुस्तकांतली. म्हज्या आत्म्याच्या प्रेमी, ह्या वेळा मौनपणान म्हाका तुजे सरशी ओडताय. तुज्या काळजाच्या कुडान म्हाका तूं जागो करून दिताय. आपयलाय तुवें म्हाका कार्मेलाक. म्हजो आत्मो नेटोवन तयार जाला ह्या लग्ना उत्सवांत तुजे सांगाता एकवटच्याक. आमी तुजे बरी जावंक, तूं आमचे बरी जालोय. पातकांतावन सोडोवच्याक बलयेची शेळी जालोय. ह्या वेळार तुजे थंय हांव एकवटतना दी म्हाका वांटो तुज्या देवपणान, जशें तूं एक जाताय म्हज्या किरकोळ मनशापणांत. बुलय म्हाका तुज्या मासांत आनी थांबय म्हज्या आत्म्याची ताण तुज्या रक्तान. आनी ह्या लग्नाच्या जेवणांत बाळका जेजू म्हज्या होरेता थीर कर म्हाका तुज्या प्रेमिकाक ह्या संबंदांत. साकता सोम्या आनी पळयता तुका तूं कितलो स्वादीक गोड म्हणून, आनी संतोष पावता, उल्हास करता आनी स्तुती दिता, कित्याक आतां शेळयेच्या लग्नाचो दीस खरेंच लागीं पावला. जेसू बऱ्या गोवळ्या, जेसू स्वादीक गोवळ्या, ये काळजांत गोवळ्या. स्वागत 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 तुका जेसू बऱ्या गोवळ्या. सर्गीची वाट
आमचे दोळे धांपया. भोव पवित्र युक्रिस्ता मुखांतर आमचो सुमी आमचे थंय आयला. Eucharist is a foretaste of heaven. सर्गींचो वैभव, सर्गींचो संभ्रम, सर्गस आमच्या काळजांत आयला. जेजू तुका अर्गांनी होगळाप. कांयच न्हय आसल्या म्हाका तुवें तुजो करून घेतलोय. तुजो स्वास आमचे भितर तुवें फुंकलाय आनी खुर्सार उमकळून तुजो स्वास परत तुवें सोडलोय आमचे पासत. आनी ह्या पवित्र युक्रिस्तांत आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत तूं आयलाय सोम्या. तुका अर्गांनी होगळाप. तुजे थंय जियोंक तुझे व्यक्तित्व आमचे थंय वाडय. जें कितें आमी करता तें सगळें तुज्या वयल्या मोगान, त्या अभिमानान तें करूंक आमकां शिकय सोम्या. ह्या वार्षिक फेस्त संभ्रमूंक आमकां फोव केल्ल्याक तुका अर्गांनी दिता. आपयलाय कार्मेलाक शिळयेच्या लग्न उत्सवाक. आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारीक जिविता उपरांत सासणाच्या सासणाक तुजे थंय जियोवचें भाग फोव करताय म्हणून आमी सत म्हणटा. पूण आतांच आमच्या पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर आनी प्रत्येक जावन युक्रिस्ता मुखांतर तें सासणाचें जिवीत आमचे थंय तूं रुता करताय. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या. मान आनी महिमा तुका सोम्या. अरदान आनी वंदन तुका सोम्या. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हणून तुवें येवचेले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासोत हो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावान आटापलेली तुझी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. दय करून बसा. भवनांनी बडिनो, फाटल्या 9 दिसांनी ह्या वार्षिक फेस्ताक तयारी करणं. आज आमी हे फेस्ताचें पयलें मीस हांगसर भेटयते आसा. आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक हो ध्येय आमी घेवन हांगसर कुर्साचो सांजुवांव ताच्या शिकवणीकाल, ताच्या आध्यात्मीकपणाकाल आमी कशें सुमयतें एकतार जोडचो हो नियाळ आमी करून आयचें फेस्त संभ्रम ते आसतना तुमकां सुमेस्तांक ह्या सकाळींच्या वेळा पयल्या मिसाक इतल्या व्हड संख्यान हजर जाल्ल्या सर भक्तिकांक सांगताच ऑनलायनीर ह्या मिसांत भाग घेवन आसच्या पयशिल्ल्या गांवांत वा हांतोळणार आसच्या पिडेस्त भाव भयणींचोय आमी उडास काडटा आनी तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. हॅपी फेस्ट. धन्य देवाक घट्ट 2 थाळयो दिवन अर्घ आमी दिवया. आयच्या ह्या मिसार आमचे संगे आसात सैरे याजक, प्रत्येक जावन मनदीक बाब रुडॉल्फ डिसोजा, आमचेच कर्मेलीत याजक गांवान मडेंतेरचे प्रस्तुत कॅनडांत ते वावर करते आसात. आनी ह्या वर्सा आमी सांगलें की
400 भुरग्यांक 10,000 लेखान शिकपाक स्कॉलरशीप दितेले म्हूण आनी पाद्रेपान व्हडलें मोन दाखोवन आमकां सुमार 50 भुरग्यांचें स्कॉलरशीप स्पॉन्सर केला. मात्र न्ही फादर रुडी कार्मेल रेडियन्स ह्या एका यूट्यूब चॅनला मुखांतर देवाच्या उतर सोनियाळ आमकां हर एका आई तराचें फावो करता. मात्र न्ही आमचे कर्मेलीत सांत आनी सांतिन्यो प्रत्येक जावन आविलाची सांत तेरेज आनी कुर्सोसो सांजवांव हाच्या आध्यात्मिकचेर तर आमकां शिकोवन थंयसर व्हिडिओ रुपार दिता. आनी फाटल्या दिसांनी गॉस्पल ग्लो ह्या नांवा खाल हर एका दिसाच्या वाचपाचो नियाळी आमकां तो दिता. कालचेच दिसा ह्या फेस्ता खातीर ते आयिल्ले पूण शेताच्या हर वाडावळींक तांचो भरपूर आदार आसा ह्या तांच्या बऱ्या मनाक. आनी आयच्या दिसा ह्या मिसान भाग घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ल्या तांकां हांव तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट 2 ताळयो फादर रुडीक. सांगातच आमचे संगी आसात आमचेच कर्मेलीत याजक प्रत्येक जावन फादर जेरोम मास्करेनस. जेरोम मास्करेनस एक घडी उबे रावा. या तेही कॅनडांत वावर करते आसात. हांव आनी ते 1 वर्स जगळूर म्हणच्या एका मिसावटाण्यांत जियेतले हांव कोणूच क्रिस्तांव नातरले थंयसर आमी दोगूच भाड्याच्या घरांत जियेतले हांव. आतां ते मिसावटाणें वाडलां. तशेंच आमचे संगी आसात मनादीक बाब बेंजामीन पिंटो उर्वा फिरगेजीचे विगाळ. तशेंच उरले आमचे सकड कोवेंताचे याजक तुमकां वळखीचेच. तशेंच आईच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक अपुरबाईचें कॉयर दिलां इन्फेंट जीजस कॉयर पंगड तांकां. तशेंच स्वयंसेवकांक ह्या 12 दिसांनी हांगासर दीस रात वावुरती आसात तांकां. आनी फेस्त आदारूंक आमकां आदार दिल्ल्या सर्व उदार मनाच्या भक्तिकांक तुमचो दाटो मोठो आदार सदांच आसा. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी उबे रावया आनी बाळक जेजून आमचेर वतल्या सर बेसवां खातीर अर्गां दिवन सांगाता म्हणया. ए भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी व्हरून येतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांचे इमाजे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन देत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जुळून देत. सरस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. मुखले मीस 8 वरार इंग्लिशांत 10 वरार कोंकणींत आमचे दिसीचे आदले गवळी बाब भेटयतले. त्या उपरांत आराधन आनी जेवण आसा. 2 पाराचें 1 वराचें मीस कन्नड भाशेन आनी संजेचें मीस उडपी दिसीचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो भेटयतले. फाल्यां 6 वरार 8 वरार कोंकणींत आनी 10 वरार कोंकणींत मीस कारवार दिसीचे गवळी बाप सोरपिडे भुरग्यां पासत भेटयतले. 1 वरार मलयाळम आनी संजेर 6 वरार सुंपणेचे मीस दिसीचे विगार जेराल्ड भेटयतले. त्या उपरांत येवकरिस्तीक पुरशांव आनी बावटो दिवचो. तुमकां ह्या फेस्ताच्या सर संभ्रमाक मोगाचें आपोण. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वादा खातीर तुमच्यो तकल्यो बगायात. सर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारो आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी बरो. सरन तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्या तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करू. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदांच आसो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. तुमच्या करतलेंत
5 15 गीत 100. Jesu barka sergincia taruka umbli kaita wacha disa munshacha posnara amcha sambarnara balai kecha datara munsha barzang tu sunmunai loy atka ubrat le amka witkarne Cielui, dublatei udar salui, zeta somukur sordo. Naman Jesu barka, sergincia taruka, obligai tawai chadisa. Munshacha posnara, amcha sambarnara, balai kecha datara. दोन 2026 वर्सा 2 जुबलेवामी संभ्रमता कार्मेलीत मिस्तेक कुर्सासो सांजवाव सांख म्हूण पासारून 300 वर्सां सोमतात. तशेंच पोवीस सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोमतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरन, कार्मेल लायट, कार्मेल दियाना कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत 3 डायरी आमी तयार केल्यात. ह्या डायरेन कितें आसा? सकट मागणी, नोवेना, हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच कुर्साचो सांजवाव हाचे विशीं माहिती. कुटमान तजारा संभ्रम चलता आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा काणीक जावन दिया. हर एक दीस ती बायबल डायरी वाचता आसतना तुमचो ती उडास दवरतली. मंगळूर, उडुपी, कारवार गोंयां, मैसूर, बँगलोर, मुंबयच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजच तुमची प्रती घेया आणि नवे वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करूया.